गोंयांत दोन कडे बालवाडी बांदपाचो प्रस्ताव आयला। तातूंत एक बालवाडी मांद्रे गांवांत जाल्यार दुसरी सांगे गांवांत बांदपाचो प्रस्ताव मान्य जाला। वेदांता ग्रुपान मांद्रे बालवाडी बांदून दिवपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती मांद्रे पंचायतीचे उपसरपंच रमेश शेट मांद्रेकार हांणी दिल्या। आडेक सुवा खातीर पेडणेच्यान विलास आरोलकार। ही बालवाडी पहिली सुरुवातीक आम्ही कोणाच्या घरान बसो आसलो। आम्ही काय बालवाडी शिकना, पण आमची मुलं वगैरे बालवाडी शिकली, पण त्या ज्या घरात जागा मिळतात त्या घरान शिको असो, त्यांना मोबदलो काय दीत जात नसलो। त्याच्यानंतर आम्ही दुसरी पंचायत बिल्डिंग बांधली। आमची पंचायत बिल्डिंग झाल्या उपरांत आम्ही जुनी पंचायत आहा त्या एके भागात डेअरी भाग असला, डेअरीची दिला आणि एक थोडी भाग आम्ही पंचायतीत बालवाडीत दिली आणि त्यामुळे ही बालवाडीची सध्या तात्पुरती व्यवस्था केली असा। आणि म्हाका दिसता खूप वर्षापर्यंत आम्ही मागणी सुद्धा केली। म्हाका दिसता पंचायतीन सुद्धा मी जवळ 10 वर्ष पंचायतीन असेल, त्याच्यावर आम्ही पाठपुरावा करीत असलो। आणि आज ही बऱ्यातली बरीच गोष्ट आता त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आता जवळजवळ संपूर्ण इंडियातून म्हाका दिसता 400 गाडी किती 4,000 म्हटलं आणि गोंयांत फक्त 2। आणि आमचं भाग्य म्हणजे मांद्रे पेडणे तालुक्यात आमची ही बालवाडी मांद्र्यान जाता। ही बालवाडी अशी आसतली की त्या जाग्यार टॉयलेट, पेंट्री, भुरग्यांक खेळपाचो जागा, सोलर पॅनल, टीव्ही हे सगळे भितर इनबिल्ड आसतले। आणि हो वन इन म्हणजे पहिल्याच फावटी गोंयांत असो इंट्रोड्यूस जाल्लो आसा। आमी वेदांता फाउंडेशन वेदांता अरावंड 4,000 अंगणवाडी अश्यो इंडियाभर बांदतले। तितूंतले 2 आमी गोंयांत मॉडल बेजिसाचेर सुरवात करतली आणि बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स खंय गरज आसा जाल्यार ते मागीर फुडें व्हरतली। जेन्ना बालवाडी आमी अशें ह्या गांवांत जावं खंयच्या गांवांत आमी हें केलें की आमकां जागा जाय परत। आनी भाऊ सांगा तशेंच जागे खातीर आमी ह्या घरा त्या घरांक आनी तेन्ना भाडें सुद्दां कोण भाडें फारीक करूंक जायनासलें। ह्या घरासून त्या घरा कोण दिता काय 2-3 म्हयने 2 वर्सां जालीं काय मागीर बालवाडी खाली करूची पडटा, कित्याक आतां 3 वर्सां जालीं तुमी हांगाच रावूंक शकता अशें करून आमकां नासचें पडटालें। आनी ही खरीच बरी सोय आसा की बालवाडी एक शाळेच्या देगेक जाता। जशी आईक आपल्या भुरग्याक आईपण जाता तशें ह्या शाळेक देखीक बालवाडी आयली की ह्या शाळेक एक शाळेपण गावलें आनी बालवाडीक बाईपण गावलें।